कमीच उतरांनी चड सांगून वचपाची तांक एखाद्या म्हणींत आसता। माय गोवा नेटवर्क ह्योच म्हणी घेवन तुमचे मुखार मन कोंकणी हाचे वरवीं येता। हांव मेघन डिसूजा तुमचे होस्ट जावन तुमचे बरोबर आसतलेंच। तर आयज ह्या आमच्या चवथ्या एपिसोडांत आमी घेवन येयल्यात आनीक 3 म्हणी। ह्या 3 म्हणींचेर चला आयज उजवाड घालुया। हांडीर आसा चेडो आनी डॅश। कमर भोवता सगळो गांव। हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो। सारकी आसा। हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो। हांडीर आसा चेडो आनी डॅश। हांडीर चेडो आनी सोदता गांवभर। ते हांडीर कळसा आनी गांवाला वळसा म्हणटात पळय तसं। सोदता सगळो वाडो। हांडीर चेडो गांवभर सोदता सोदता सगळो वाडो। हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हळ्यार कुशीक आसता म्हणजे तेका दिसना तो सगळो गांव सोदता मागीर तेका कळटा आपल्याच कडेन आहा तर सोदता सगळो वाडो। सारकी जाप आसा। हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हटल्यार हांगासर लागींच आसता तूं सगळें भोंवना। म्हणजे जी वस्त तुमच्या दोळ्या मुखारूच आसता पूण ती सोदपाक तुम्ही सगळ्या गांवागांवांत भोंवता म्हणजे सगळ्या प्लेसीर भोंवता ती तुमच्या दोळ्या फुड्यांत आसता पूण दिसना तुमी। सारकी जाप आसा। कामा पुरतो डॅश। कामा पुरतो डॅश। कामामुर्ती बाई कामापुरती मामा। कामापुरतो मामा। कामापुरती मामा। कामापुरतो मामा। कामामुर्ती मामा। मामा जी जाप सेम। कामापुरतो मामा। मामा सारकी आसा जाप। कामा पुरतो मामा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? काम जालें काय हें करता मागीर हें करता। जस्ट कामाक पावता तो केन्ना गरजेक आसता पळय तेन्नाच फोन मारता तशें बी एक आनी मागीर तुका याद ना तेका। जेन्ना काम आसता तेन्नाच येता नाल्यार हरशी गरजेक पावना केन्नाच। सारकी जाप आसा। मोव मेळटा थंय डॅश। माया मोव म्हटल्यार कितें सॉफ्ट अशें। मोव मेळ्यार डॅश। गट मोव मेळ्यार गट। ओके आनी कोणाची जाप तुमी डॅश पवना। मुझे कोकोनी नहीं आती। मोव मेळटा थंय खरपितात। मोव मेळटा थंय खरपिता ही म्हण दुसरे तरेनूय म्हणटात आमी। मोव मेळटा थंय कोणूय खणटा अशेंय म्हणटात आमी। मराठी शब्द जातलो म्हणून हांवें सांगूंक ना। ना ना कोंकणीन सांगलेले न्ही म्हणून हांवें ते तशें म्हणलें। हय आनी कोंकणीनूय आमी तशेंच म्हणटात। मोव मेळटा थंय खणटे। मोव मेळटा थंय खणप। म्हणटा सारकी जाप आसा। मोव मेळटा थंय कोणूय खणटा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणजे कोण सादी असता त्यांचा फायदो घेता। मोव मेळटा थंय कंटा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणजे सादो आहा तेका कोणूय त्रास करता स्ट्रीक आहा तेका कोण काय करिना न्हू। मोव मेळटा थंय खणटा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? कोण सादे मेळटा न्हू भावरा ती तेका कोण फायदो घेता आनी कोण स्ट्रीक आहा न्हू तेका फायदो घेयना। सारक्यो जापो दिल्यो ताई। परत एकदा माय गोवा नेटवर्क वतीन तुमकां येवकार। तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग कोंकणी शब्दांचो खेळ। आयज आमी उलयतली नमळायेच्या उतरांचेर। इंग्लीश भाशेंत तांकां मॅजीक वर्ड्स अशें म्हणटात। तर आयज अशी 5 नमळायेची उतरां घेवन आमी तुमचे मुखार आयल्यांत। तर आमचे आयचे पयले नमळायेचें उतर जावन आसा देव बरें करूं। ताका आमी इंग्लिशींत थँक्यू म्हणटात। कोण आमकां आदार करता तेन्ना ह्या शब्दाचो आमी वापर करता। देखीक तुवें आमकां इतलो आदार केला म्हूण मनांतल्यान तुका देव बरें करूं। आतां देव बरें करूं ह्या उतरा बदला आमी दिनवास ह्या उतराचो लेगीत वापर करूं येता। पूण दिनवास चडशे फावट आमी उपचारीक रितीन करतात। दुसरें उतर जें आमी विचलां तें म्हणल्यार वेलकम।
आतां वेलकम म्हणल्यार येवकार दिवप अशेंय जावं येता, पूण इंग्लिशीन जेन्ना कोण आमकां थँक्यू म्हणटा तेन्ना आमी ताका जाप दिता आसतना यू आर वेलकम अशें म्हणटात. तेच तरेन कोंकणींत लेगीत जेन्ना कोण आमकां देव बरें करूं अशें म्हणटा तेन्ना तुकाय बी देव बरें करूं अशें आमी म्हणूं येता. आयचें तिसरें नमळायेचें उतर जें आमी विचून काडलां तें म्हणल्यार माफी. इंग्लिशीन ताका आमी सॉरी वा अपॉलॉजी अशेंय म्हणटात. तर आमी ह्या माफी शब्दाचो वाक्यांत वापर कसो करप? जेन्ना आमी कसलीय चूक करता आनी ताचे खातीर आमी माफी मागता तेन्ना म्हाका माफ कर वा हांव माफी मागता अशे तरेन आमी वाक्यांत ताचो वापर करूं येता. चवथें नमळायेचें उतर जावन आसा प्लीज. आतां इंग्लीश भाशेंतल्या प्लीज ह्या शब्दाचो वापर आमी सहजतायेन करतात, पूण कोंकणींत तो मातसो वेगळे तरेन जाता. देखीक प्लीज कॅन आय हॅव दॅट बूक, पूण कोंकणींत आमी मातशें हें उतर वापरून एक वाक्य घडयतलीं. मातशें म्हाका तें पुस्तक दिवशी. आतां मातशें ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार इल्लें, लिटल, कमी अशे तरेन जावं येता. पूण हांगा इल्लें, लिटल, कमी ह्या अर्थान आमी हें वाक्य घेनात, पूण वाक्याक नमळायेचो सूर दिवपा खातीर आमी मातशें ह्या शब्दाचो वापर करतात. तर आयचें आमचें पांचवें नमळायेचें उतर जावन आसा एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी ह्या उतराक आमी कोंकणीन तश्याक तस्सो अणकार करपाक शकनात, पूण ताचे बदला परत हांगा मातशें ह्या शब्दाचो वापर आमी करूं येता. देखीक मातशें कडेक सरता अशे तरेन कोंकणीन साबार नमळायेचीं उतरां गोळटात. तुमचीं उतरां तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सान सांगपाक शकतात. तर मेळुया फुडल्या एपिसोडाक. कोंकणी शिकुया, स्वताक गिरेस्त करुया आनी सदांच बाळगुया मन कोंकणी.